नमस्कार येवकार हांव सुयश गावणेकार. मुख्यमंत्र्याक SMS धमकी बीजेपीच्या आंगार. आप आयल्यार खंय गोंयांत 48 वरांत 73% गिरायकांक फ्री पावर. टुरिझम पॉलिसीचेर जाळवणदाराच्यो भोवयो वयर. कोव्हॅक्सिन फायनल ट्रायलीक फाल्यां सावन गोंयकार. सविस्तर खबरां आदीं हेडलायन्स. मुख्यमंत्र्याक धमकी. खंडणी मेसेजीचे केशींत फोंडें पुलिसांनी आशिष नायकाक उखल्लो. आरोपी बीजेपी कार्यकर्तो. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बीजेपीचें क्रिमिनलायझेशन. आप मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार योग्य वेळार सांगतले. गोंयकारूच आसतलो. 40 उमेदवार घालतले. गोंयांत प्रदूषण मुद्दम ओडून कित्याक हाडटात. डबल ट्रॅक कोणाचे भरी. चड्डा हेड ऑन. आप सत्तेर आयल्यार गोंयांत 48 वरांत 73% घरगुती पावर गिरायकांक पावर फुकट. दिल्लीचो फॉर्म्युला गोंयांत. आपाचो म्हणयारो राघव चड्डा पावर डिबेटीक गोंयांत. टुरिझम धोरण प्रस्तावित बोर्डाचे TTAG CII GCCIन काढलो आवाज. जाळवणदारांक विश्वासांत घेतल्या शिवाय धोरण चालीक लावचे न्ही सरकाराक सल्लो. भारताचे कोविड वाशीन. कोव्हॅक्सिनाचे फायनल फेज मानवी ट्रायल सुरू. 26,000 कॅन्डिडेट्सांक 28 दिसांत 2 इंजेसांवां. गोंयच्या रेडकर हॉस्पिटलांतय फाल्यां सावन. आनी एंटी नार्कोटीक सेलाच्यो साश्टी 3 रेडी. 13,62,000 मरिजुआना ड्रग्स धरले. 22 वर्साच्या तिगा तरणाट्यांक ANCन ड्रग्सां सयत उखल्ले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक जितो मारपाची धमकी. खंडणी मागपी मेसेजी धाडपाचे केशींत फोंडें पुलिसांनी कुठ्ठाळच्या आशिष नायक मडकयकाराक धरला. ताणें मुख्यमंत्री गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास धरून कांय जाणांक असल्योच मेसेजी इंटरनॅशनल नंबरावेल्यान धाडिल्ल्यो. ताका 3 दिसांचो रिमांड दिला. तो खंय बीजेपीचोच कार्यकर्तो. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बीजेपीचें क्रिमिनलायझेशन. आतां अशें कळून येता की हो कोण आशिष नायक मडकयकार म्हणून भुरगो हो सारको बीजेपीचो वर्कर सारको म्हणजे एक्टीव वर्कर. म्हणजे तूं ताजो सोशल मिडियाचेर ताजे वचत आनी सगळे ताजे महाराष्ट्राचे प्रचाराचे म्हण सगळ्याचे सगळे फोटोग्राफ्स आसा. हातून एक स्पश्ट जाता की इन गोवा क्रिमिनलायझेशन ऑफ द BJP म्हणजे क्रिमिनलांक थारो दिवप प्रोटेक्शन दिवप हें काम BJP करता हातून दिसून येता. सेकंड थिंग सोशल मिडिया वापरून अशे तरेचे ओपोजिशनाच्या पार्टीच्या लिडरांक सगळ्यांक धमक्यो धाडप. खुबशे अशे SMS धाडप आनी इलेक्शन काळान हे आनी वाडटले. एक पोंडा PI गांव शाबासकी जाता की ताणें हे रॅकेट फोडून काडले. पूण दुर्दैवान हे कळून येता की हो भारतीय जनता पार्टीचो वर्कर एक्टीव वर्कर. तानावडेन हाजर क्लियर येवचे की ताका तुमी मेंबरशिपांतल्यान एक्सपेल बी केला काय दवरला अजून. कारण सोशल मिडिया यूज करप वेपनायज करप ही BJPची खासियत आहा. आनी जे तरेन आमी इश्यूज घेतात विरोधी पक्ष इश्यूज घेतात अशे तरेन आमकां धमक्यो धाडप 50 लाख दिवन जितो मारता किंवा चलयेक रेप करता जाल्यार 1 कोटी दी हे अत्यंत निंदनीय गजाल आसा. आनी फोटोग्राफ जे आयल्यात महाराष्ट्रा प्रचाराचो ताच्या बरोबर CM बरोबर तशेंच आतां ताजे आवय कडेन पुलीस स्टेशना भायर आवय कडेन ताजे उलयतालो हांव. आवय सांगता काल तो मिटिंगेक वचून आयला म्हणून अलिना साल्दानाच्या मिटिंगेक. तुमी तुमच्या हुजीर स्वता तेणें आतां सांगलां. पण हातून क्लियर कळून येता की क्रिमिनलायझेशन ऑफ BJP इज द वे इन गोवा. आतां तानावडेन हाजेर क्लियर कट येवचे की तुमी हाका काडला काय ना. आनी BJP सोशल मिडिया वेपनायज कशी करता हें तुमकां आमी येणाऱ्या कांय दिसान डिटेल सकट तुमच्या मुखार दवरता. जशें सरकारी पेरोलाचेर रावन सोशल मिडिया वापरपाचें हें षडयंत्र चल्लां. काही लोक CMच्या ऑफिसान पेरोलाचेर आसात, काही लोक EDCन आसात. हे कशें चल्लां हें तुमकां आमी डिटेल दिता. खंयच्यान पगार वता हांकां आनी सोशल कशें हे तरेन करतात हे सगळे प्रेसा मुखार आमी थोडे दिसान दवरतले विथ डिटेल. आनी तानावडेन हाजेर क्लियर येवचे की हे जे क्रिमिनलांक घेवन तुमी जे इंटिमेट करपाक जे चालू केला ओपोजिशनल लिडरांक हाज्या तानावडे बाबान क्लियर येवचें आनी सांगचें की तो BJPचो मेंबर काय ना काय एक्सपेल केला काय ना हें ताणें क्लियर सांगचें. वी कंडेम दीस आनी वी वील नॉट गो डावन टू सच टॅक्टिक्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. BJP कडेन जाणा आमी व्हडली पार्टी खूब पयसो आहा. इलेक्शन आतां लागीं पावल्या सोशल मिडियाचेर असले पयशे वापरून खूब तरेची इंटिमेट करपाची खूब प्रकरणांनी चालू जातलीच.
तशी नवी पॉलिटिकल पार्टी येवंक लागतल्यो प्लांटेड बाय BJP आनी कांय दिसांनी. सो हाका आमी कांय बळी पडपाचो ना. आमी वी वील फायट दीस आवट आनी आय कॉंग्रेच्युलेट PI पोंडा मोहन गावडे फॉर क्रॅकिंग दीस केस. खूप जाणां वांगडा पार्टी लिडरा वांगडा तेजे फोटोग्राफूय आसा. हांवें सांगपाची गरज ना. फोटोग्राफ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. आप मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार योग्य वेळार जाहीर करतले. तो गोंयकारच आसतलो. गोंयकारांक ताचेर अभिमान आसतलो. 40 नितळ उमेदवार घालतले म्हूण आपाचो राष्ट्रीय म्हणयारो राघव चड्डा हेड ऑन उलयलो. दिल्लींत प्रदूशण येता ताचेर उपाय काडटात. गोंय नितळ हांगा मुद्दम प्रदूशण कित्याक आंगार ओडून घेतात. रेल्वे डबल ट्रॅक कोणाचे भरीक काय म्हूण प्रस्न. पावर डिबेटीक गोंयांत आयिल्ले कडेन चड्डा हेड ऑन. हम तो पोल्यूशन पैदा नहीं कर रहे हैं ना. हमारा पोल्यूशन तो नेबरिंग स्टेट्स की वजह से आता है. यहाँ तो आप पोल्यूशन को पैदा कर रहे हो. यहाँ तो प्रॉब्लम पोल्यूशन की है ही नहीं. आप जबरदस्ती रेल ट्रैक बना रहे हो, न जाने किसको फायदा पहुंचाने के लिए. आई डोंट नो हु to whom he wants to cause this benefit to. Why is the rail track being brought in? Why will coal be transported? What is the issue? Will it not impact adversely the interest of the Goan people? Of course it will. Why is the Chief Minister not listening? It's a very important question that the people of Goa are agitated about, are protesting about, and the government must answer. The government needs to be responsive. Government is by the people and for the people. You need to work for the benefit of the people. You can't work for your own benefit. In order to benefit your own self, you are doing this, which is unfair. That in the month of September, the air quality index in Delhi was good, very good. But come the month of October and November, the air quality index in Delhi goes from good to moderate, moderate to bad, bad to severe. What has happened in the last 60 days? It is not that lakhs and lakhs of more vehicles have started flying in Delhi or more industry has come in Delhi. That is because neighboring states like Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, they burn stubble. They burn stubble. As a result of it, the smoke is given birth to, which because of the wind patterns enters Delhi. Pollution doesn't understand state boundaries and therefore it's polluted, and therefore we are trying to find a solution. But why is the Goa Chief Minister bringing in pollution? We are fighting to throw away pollution which already exists in the air in North India. But the Goan Chief Minister is bringing in pollution. In Goa, you desperately need a face. Are you confident that, because the election is just 16 months away, at least within next 4 to 5 months you will get a face? I will give you 3 quick points to answer this question. 1, that a face will be declared at the appropriate time. 2, that's a political statement. 2. That's how mainstream political parties I'm speak. giving you much more. I'm giving you much more. The face will be a face from within the 15 lakh people of Goa, among the 15 lakh people of Goa. We will announce the face at an appropriate time. And lastly, every Goan will be proud of the candidate that we will put as our chief ministerial face. These are 3 big takeaways I'm giving you. आप सत्तेर आयल्यार 48 वरां भितर 73% घरगुती गिरायकांक पावर फुकट. दिल्लीचो फॉर्म्युला गोंयांत. गोंयचो पावर मंत्री काब्राला कडेन डिबेट जावं ना जावं दिल्ली सावन आपाचो म्हणयारो राघव चड्डा पावर डिबेटीक गोंयांत पावलो. BJP हायकमांडाच्या दबावान खंय काब्राल फाटीं सरला. भौशीक डिबेटीच्या भानगडीक पडूं नाकात म्हूण BJP हायकमांडान खंय मुख्यमंत्र्याक वॉर्द दिवन दवरल्या. I accepted the challenge. He must not shy away. What are these protocol excuses? It will only be in the interest of democracy and in the interest of people of Goa if a debate like this happens. Where now I am given to understand that the BJP High Command has scolded the Chief Minister of Goa and asked him to not indulge in any such public debate. A Chief Minister or let his minister participate in a simple public debate without the permission of the High Command of BJP. Can he govern Goa? गोंयांत आपाचे सरकार आयले काय 28 तासां भितर घरगुती कनेक्शन वाल्या 73% गोंयकारांक लायट फुकट. दिल्लीचे आणि गोंयचे पावर सिच्युएशनांत खंय व्हडलोसो फरक ना. Next election in Goa will be an election between the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party. Congress lacks credibility. Within 48 hours of forming the government in Goa, we will ensure that 73% of Goans get
zero electricity bill, and another 20% Goans will get 50% rebate in their electricity bills. काब्रालान डिबेटी खातीर दिल्लो फोन नंबर खंय सध्या व्यस्त आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टुरिझम पॉलिसीचेर जाळवणदार उद्देजक संघटनांनी आवाज काडूंक सुरू केला. हो म्हयनो सोंपता म्हणसर सरकारा मुखार म्हणणें मांडटले म्हूण TTAGचो अध्यक्ष निलेश शाह प्रुडंटा कडेन उलयलो. TTAG, CII, GCCIच्यो पॉलिसी विशीं बसका चालू जाल्यात. टुरिझमा विशीं गजाली हाताळूंक सरकारी एजन्सी आसतना आनीक वेगळी टुरिझम बॉडी कित्याक काय म्हूण प्रस्न. So we have promised in our letter earlier given that by end of this month we'll give our suggestion to the Chief Minister. Basically, idea of our consultation and requesting government to keep the implementation for the later stage. Main reason is to have the clear role structure, the roles each individual which will be given in the board. Our idea is that there should be not be one more government body like GTDC or SLMPC or Goa Tourism. They are doing their jobs. Like Goa Tourism Department does their job of giving licenses and policy decision. GTDC handles their government properties and they are coming with also implementing the what you call the infrastructure project. So what different this Goa Tourism Board will do besides that? So it is a main thing is a policy making decision which will be implemented by the department. So those roles has to be very clear. So I think we will give some concrete suggestions to the government because it's just we don't want to oppose for sake of opposing. We want to give concrete suggestions which are workable and which will be good for Goa state as a whole. So let's be very, very frank enough that tourism is the main industry in Goa. आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. भारताचे देशी कोविड रोधक वाशीन कोव्हॅक्सिनाच्यो तिसऱ्या फायनल पावड्यावेल्यो मानवी ट्रायल सुरू. भारत बायोटेकान 13 हॉस्पिटलांनी चाचण्यो सुरू जाल्ल्याची घोशणा केली. ICMRच्या भागीदारीन ह्या पावड्यार 26,000 वावुरप्याचेर ट्रायल जातली. 28 दिसांच्या अंतरान 2 इंजेक्शनां दितले. गोंयच्या रेडकर हॉस्पिटलांतय फाल्यां सावन ट्रायल्स. भारतात विकसित जावपी कोव्हॅक्सिन हे पहिले कोविड रोधक वाशीन. भारत बायोटेक आणि ICMR मिळून हे वाशीन विकसित करतात. पहिल्या 2 पावंड्यांनी 1,000 वावुरप्यांचेर ह्या वाशिनाच्यो चाचण्यो यशस्वी जाल्यात. गोंयांतूय रेडकर हॉस्पिटल वरवीं ह्यो पयल्यो 2 पावंड्यांनी चाचण्यो जाल्यात. वाशिनाचो 30 कोटी डोसांचो आतां मेरेनचो सेफ्टी रेकॉर्ड बरेपैकी दिसला म्हण भारत बायोटेक सांगता. आता तिसरो आणि फायनल पावंडो सुरू. 26,000 वावुरप्यांक 28 दिसाच्या अंतरान वाशिनाच्यो 2 इंजेक्शनां दितले. भारतातली ही या वाशिनाची सगळ्यात मोठी चाचणी. डिसेंबर सोंपे मेरेन ह्या चाचणेचो रिपोर्ट येतलो. कोविड रोग प्रतिकार क्षमतेच्या पावंड्यार ही यशस्वी जाली काय वाशीन भौशीक वापराक मेकळे. और कोवैक्सीन phase 3 study funded by Indian Council of Medical Research ICMR at the Redcar Hospital, Goa. After grand success of phase 1 and phase 2 in terms of the immunogenicity data and safety data, Drug Control General of India gave us permission to conduct this phase 3 study. Now we propose 25,500 subjects all over India, and from Goa side or Redcar Hospital side, we will randomize 1,500 subjects in Goa. And this will be the biggest sample size from the Goa. After successful completion of this phase 3, this vaccine will reach to the market. But this is a big challenge to us in terms of timeline. Considering this severe pandemic, we need to finish this trial as soon as possible. But at least we'll need 3 to 4 months based upon this big sample size. And after that, data will be analyzed for 42 days to 1 year. But might be our government will give the permission to market this vaccine. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
एंटी नार्कोटिक सेलान साश्टीत 3 रेडी मारून तिगांक 13,62,000 मरिजुआना ड्रग्सां सयत धरले. खारेबानार मुहाफिज पठाणा कडच्यान 1,31,000 माजोड्डे मिल्लेन पिल्ले कडच्यान 10,31,000 कोंबा विनायक जुवारकारा कडच्यान 2 लाखांचे ड्रग्स धरला. तिगूय 22 वर्सां पिरायेचे. ANC तांचेर नजर दवरून आशिल्ली. मुस्लिमांक हजाक वचूंक डायरेक्ट फ्लायट जाय म्हूण कांय मुस्लीम मागतात. हज यात्रेक कोविडाची मर्यादा. गोंयच्यान 200 पसून वचप मुश्कील म्हूण हज कमिटीचो मुखेली शेख जिना सांगता. सेरूल गोमुंदादीचेर ईडीन रेड मारल्या ती आपल्याक लागून म्हूण आमदार रोहन क्रेडीट घेता. आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ गोंयचे रोड सेफ्टीचेर उलयला. रस्तो सुरक्षे विशीं बसका जाली. गोंयभरच्यो एक खबरो. 10 डिसेंबरच्या 10 तारखेक लास्ट डेट आहा फॉर्म भरपाची आनी हे ते बॉम्ब मारता तेंचे मागता हे बॉम्बार कडेन तुमी मातशे सगळे भोवा आनी लोकांक कन्विन्स करा आनी जितली आमकां फॉर्मां येतली तितली करा. मागीर फुडले आमी जे फ्लायटाचे हेजे विशय मागीर करया. आमच्या मायनॉरिटी मिनिस्टरान 35,000चो कोटा पळोवन आमचो एम्बार्केशन पॉयंट इंडियान 21 एम्बार्केशन पॉयंट आसलेले तितूंतल्यान 10 एम्बार्केशन दवरल्या 11 एम्बार्केशन पॉयंट कॅन्सल केल्या. आमचो गोंयचो ओन्ली 200च कोटा. बाकीचे स्टेट्सान 5,000 6,000 4,000चो कोटा आसता तांकां सुद्दां कॅन्सल केल्या. 10 एम्बार्केशन दवरल्या. आज हे म्हणटा एम्बार्केशन पॉयंट दवरतलो कसो. आमचो फर्स्ट ऑफ 200चो 200 कोटा जायना. हांव हेंचे कडेन मागता तेणी 200चो 200 कोटा करचो जो हेजी विशय मागीर आमी चिंतपा जाता मिनिस्टरा सांगून. हे पयलीं आमचो कोटा जावपा जाय. 10 पॉयंट धरला तितून गोंयचो पॉयंट तेमी धरूंक ना. गोंय आमकां इन्क्लूड करूंक ना. आमचे जे हाज मनीस वचोंक सोदतात ते डायरेक्ट मुंबयसान वचपाक पडटले. हांव तेंचे लागीं मागता की हाज फ्लायट डायरेक्ट एक फ्लायट आमकां हांगाच्यान गोंयच्यान तेणीन करून दिवपाचो असो. जे आमकां गोंयकारांक जे हाजी आसात तांकां त्रास जावचे न्हू. आजून खूब टायम आहा. आमकां हाजीचे वचपाची पद्दत स्टार्ट जातली. सो हांव मागता की हाज कमिटीचो चेअरमॅन आसा हाजी शेख जिना हेंकां जाय जाल्यार तेमी हांगा गोंयच्यान स्टार्ट करूंक शकता. Whatever action they have taken, they need to take it to I hope they will take it to a logical end and ensure that these people who have been playing with the Komundat for long are booked and action is taken. I am happy because ED has acted, a central agency has acted, that आज म्हाका गोंयचे police have become puppets for all political reasons and other reasons at the hands of the present government. They run more as per the wishes of the government and less as per the justice what needs to be given to the common man. ताज्या खातीर हें जें आयलां तातूंत समज तांकां एजन्सींक सुद्दां कितें इन्फॉर्मेशन जाय आय वूड बी हॅपी टू शेअर मोर इन्फॉर्मेशन वॉट एवर दे नीड टू एन्श्युअर दॅट हुएवर दीस पीपल हॅव बीन ते पळय रेड जाल्या तांचेर एक्शन घेवप योग्य दिशेन व्हरप आनी समज कितें मेळ्ळा ताजेर टोटल कारवाई जावन हो फूल सेरुलाचो इतली वर्साचो स्कॅम म्हाका दिसता नीड्स टू बी ब्रोकन ओपन. रोड सेफ्टीच्या बाबतीत खूप काम करपाची गरज आसा आणि सगळ्या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंटांनी जर लक्ष घातलें न्ही तर जे काही गोंयांत एक्सिडेंट जातात ते खूब हातूंतल्यान कमी करूं शकतले आणि सगळ्यांनी आपापली जबाबदारी मान्य केल्ली आसा. फक्त आमी हाजी कितें ही जी मिटींग आसा वर्साक जवळ 4 फावटी जावंक जाय आनी आमी आयज ठरयलां की 3-3 म्हयन्यांनी मिटींग घेवन जो कितें अजेंडा आसा ताजो फॉलोअप बेगीन करप तर आमी खूब एक्सिडेंट कमी करूं शकता. तर खूब कारणां आसात ताका इन डिटेल नंतर केन्ना मागीर सांगता. सर तुमी पळयत जाल्यार जेन्ना तुमी रोड सेफ्टी स्पेशली गोंयचेर उलयत जाल्यार रोड्स आर व्हेरी पथेटीक कंडिशन्स बॅड कंडिशन्स सो तेजेर कितें डिस्कशन आसा ताजेर डिस्कशन जाला. PWDक आमी काही कामां जीं आसात पळय आतां पयली गोश्ट म्हणजे प्रत्येक कडेन रोड व्हांवून गेले खड्डे जाले की एक्सिडेंटाक आमी आमंत्रण दितात न्ही. त्यामुळे प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपली योजना जर पूर्ण केली फॉर एक्झाम्पल काही पावसान इल्ले चड येता पण PWD जर बेगीन एक्ट जाली कशा पद्दतीन बरो फूटभर खड्डो आसा तो पुरयलो जाल्यार 4 एक्सिडेंट कमी जातले. हे PWDन जरी केलें बाकीचे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसा ट्युरिजम डिपार्टमेंट बरे गायडलायन्स दिवंक शकता. मागीर एक्सायज डिपार्टमेंट आसा लोक काही ड्रायव्हर जे आसात ड्रिंक करता आनी ड्रायव्ह करतात हाजेर जर थोडो कंट्रोल जालो जाल्यार खूब आपल्या गोंयांतले एक्सिडेंट कमी जाता की कमीत कमी ह्या वर्सा येणाऱ्या वर्सा म्हणजे 50% एक्सिडेंट कमी करप अशे पद्दतीन आमकां. आयज पत्रकार परिशद आयोजन करून आमचे विशय मांडपाचें इतलेंच कारण आसा की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जी गोंयांत आसा
त्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचे अजून एकूय प्रश्न जे आसा ह्या सरकारान हातीन घेतलेले ना. अनेक 2012 पासून आमी निवेदनां दिलेली आसा, मुख्यमंत्र्याक मेळलेले आसा आनी तेतूंतसून एक मेजर जी मागणी आसली ती म्हणजे कितें, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन हे गोंयांत जावपाक जाय आसलें. जशें पळोवंक गेलें जाल्यार अदर स्टेट जे आसा, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, हांगासर तालुका वायज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन आसा. पूण आमच्या गोंया राज्यान अजून एक स्टेट लेवलाचेर एक आंबेडकर भवन जायना, ही एक खेदाची गोष्ट आसा. आनी तेज्या खातीर आमी 2012 पासून ह्या सरकाराक आमी फॉलोअप करीत आसा. आनी तेज्या खातीर काल आमी एक सरकाराक एक निवेदन दिलेलें आसा, एक अल्टिमेटम दिलो आसा की 8 दिसां भितून जर आंबेडकर भवनाच्या जागेचो विशय सोडयना जाल्यार आमी विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती आनी ह्या समितीक रिपब्लिकन पक्षाचो पूर्ण पाठिंबा आसतलो आनी आमी आंदोलन करतले, आमी रस्त्याचेर देंवतले आनी हें तीव्र आंदोलन आसतलें. देणुलो पावस शेणलो, देणलो भोवलो काय पावस शेणलो. दिवाळेच्या दिसांनी गोरवांच्या पाडव्याक धेंडल्याची परब. अंत्रूज काणकोण मालांत धेंडल्याची परंपरा. गोरवांच्या राखण्याचो पाडवो आनी धेंडलो. राखणे कृष्णाक देवाऱ्यांत बसोवन माथ्यार घेवन गांवच्या भुरग्यांचो धेंडलो दारादारांनी भोंवता. अंत्रुजांतलो धेंडलो. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.